जो दिब्रिटूनय तशेंच केलें. ताणें सारकें न्हय पळय तें तांकां सांगलें आनी ताका लागून ताकाय मारून उडयलो. आमी केन्नाच भिवची न्ही, हें मात्र एक मनांत दवरया. आमची चिंतना आयली, आमची भावना आयली, तांकां भिवची न्हय, जेजूच्या एकवटान करया. दुसरी जी आमकां आमचे कडेन उलयतात, बरें वायट कितें करतात तितलें आमी जेजूच्या एकवटान दवरया आनी काळजीदारपणी तांकां ताच्या मोगांत आमी तांकां एकवटान हाडया. तर हे भाशेन आमी ह्या मिसांतल्यान आतां जेजू कडेन मागया. थोडो वेळ आमचे हात हळशे जोडया, दोळे धांपया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता पांयांची बड सान तकली मेरेन सगलें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट आनी पोजडें तें ताचे ताब्यांत करया आनी हे परी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. सगळें पासत आमी मागया. आमच्या फुडाऱ्यां पासत, इगर्जेच्या फुडाऱ्यां पापसाहेबा पासत, आमच्या कार्डिनलां पासत, आज बिशपा पासत, बिशपा पासत, सगळे जे पाद्री माद्री आसा इतलें पासत की ताणें भियेनासतना जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारून दुसऱ्यांक बरी खबर परगटची, बरें पळय तें सांगचें आनी तें सांगतना तांकां कठीण लागत पुरान जाल्यार जेजूच्या एकवटान सांगून जांकां तें सांगतात तांकांय तें कठीण लागतलें. ते घडयेक हे भाशेन ताका मारतीर कोत्तले भियेनासतना, पूण मोगान ताका जेजू सगळे जोडून घेवंक ही कृपा ताचे पासत मागया. दयाळ बापा, आमची काकळूत कर, आमचे मागणे आयकून घे.